दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या भाव भयणीनो, एक आमची बाई म्हणून असली की ती इल्लेशे पयशे नवऱ्याचे काडटा म्हणून इल्लोसो दुडू काडटा. एक थोडे फावटी 20 रुपये, थोडे फावटी 50 आनी थोडे फावटी 10 रुपये काडटा म्हणून मस्त तेंपां आदी मस्त इल्लेशे पयशे काडटा म्हणून ती म्हणाली म्हजे लागी. आनी ते इल्लेशे पयशे काडटना ते काडचे सोमा हांवें सांगलें बाय तूं काडी नाका म्हूण. तुका बगता जाल्यार हांव सोन काडटां म्हण म्हाका चोरी केल्या बरी जाता, चोरी नवऱ्याचे पयशे चोरल्या बरी जाता गे, देव मेसवाता गे म्हूण. आतां ती काम करना, पयलें नवरो धरतालो मस्त तिका धरतालो पयशे. आनी तो धरतना ही 4 भुरग्यांक बरें कर शिकाप, तांचे मागीर खर्च तेंपरा पळोवन मागीर इल्लेशे दुबळ्यांक दान धर्म करचें. देखून हांवें तिचे लागीं विचारलें बाय तूं नवऱ्याचे पयशे आतां तो रजेर घरा आयला सोडून आयला, काम सोडून आयला, आतां तुजे पयशे दिना तुज्या खर्चाक आनी परत ताणेंत पळोवन तूं खर्च जाय जाल्यो वस्तू मार्केटींत ताणेंत हाडच्यो आनी तुका पयशे हातान मेळना तुवें रांदचें आनी मात्र पूण तुका इल्लेशें दान धर्म करून सोय आसा. देखून ते मनीस घरान येताना तुवें इल्लें हात करून दिवचें इल्लें आसा. देखून हांव इल्ले पयशे काडटां, 10 रुपये काडटां, थोडे फावटी 20 रुपये काडटां आनी थोडे फावटी 50 रुपये काडटां म्हूण. पूण एक दीस ताणें म्हजे विचारलें हांवें काबाटाक केदाळे बोल्ट घालना, तुवें कसो बोल्ट घालो तूं गेल्ली आतां बोल्ट घाला, हांवें केदाळे बोल्ट घालना म्हूण. हांवें फटी मारली पाद्या ना हांव तुज्या रुमा वचोना तूं खालें म्हणटाय म्हणून. ताणें केदाळे तो बोल्ट घालना, इणें पयशे काडले आनी बोल्ट घालता कोण हांव बोल्ट घालो. ताका कळ्ळें आरे हांव बोल्ट घालना आज कसो बोल्ट घालो काबाटाक म्हणून. तशें तातूंत हांव सांपण पडली, म्हाका एक म्हणचे धडधडे जाता, हांवें फटी मारली आनी ताणें दुडू काडिना म्हूण सांगलें हांवें. आनी हांव दुडू काडटां ताचे इल्ले 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपयाचे काडल्यात दुबळ्यांक दिवंक येराचे हांवें दिवचे ह्यो थोडी आसात मस्त कश्टांत आसात, तांकां इल्लें म्हजें घर आसा. देखून हांवें इल्लेसो दुडू दिवचो. हें म्हाका आतां कालें गे खांत येता, हांवें करून जे कर्जे हांवें केल्ले सो मागीर तुमी मुंदरशी म्हळ्यार मुंदरशिता इल्लेशें खाण ताचें इल्लें खाण तेणें खाण दुबळ्यांक दिवचें जाल्यार म्हजें गरजेवंत आहा थोडी तांकां दिवंक आसा. तें तुमी सांगल्यार येस म्हळ्यार हांव मुंदरशितां काडचें इल्लें खाण दिता. तुमी नाका म्हूण सांगल्यार हांव काडिना म्हणाली. देखून हांवें जायत म्हळें तूं काडी नाका बाय म्हळें हांवें. तिचें तोंड बावलें, दुकान घडलीं, म्हजीं दुकान घडलीं आनी तांकां एक 4-5 जाणां आसात तिणें दिवंक आहा तांकां कांय ना. दुबळी म्हळ्यार दुबळी. देखून पिडेस्त दोगां. तिणें सांगलें म्हाका पूण हांवें नाका तूं काडी नाका म्हळें. तितलें म्हणल्या उपरांत तिची धूव आनी पूत ल्हान कामार आसलेलीं भायर. तांचे वचून मागतेलें आमी तांकां व्हडलें काम मेळोवंक. चड शिकल्यांत ल्हान सांबाळचें ल्हान काम गल्फांत. मागीर आमी मागणें केलें हांगा. ती मागतेली हांवें मागतेलें. एक 15 दीस जाले तिणें म्हजे कडेन दुडू काडनासतना रावचें सांगून. आतां काडूंक काडिना, नवऱ्याच्या आपडिना, हांवें देवा भेटयलां हांव तेच्या रुमाक तो वचना म्हणली, दुडू काडूंक काडिना म्हूण. देखून आतां एकच फावटीन चेडवाक आनी एकडे कंपनी पयलीं एक 2 वर्सां आदीं घाल्लें तें काम मेळ्ळें ताका. एसिस्टंट मॅनेजर जावन काम मेळ्ळें त्या कंपनींत. बरो सांबाळ एसिस्टंट मॅनेजर जावन मेळ्ळें ताका. तें मस्त शिकिल्लें. तो एसिस्टंट मॅनेजर रिटायर्ड जालो आनी घालतना 2 वर्सां आदीं तो काम करतालो. आतां ताका 58 वर्सां. आतां ताका 60 जालीं. तो रिटायर जाताना हाका तांणी काणयलो, कंपनीक काणयलो. आनी कंपनीक काणयल्या उपरांत ताणें आतां हिच्या नांवार 50,000 धाडले. 50,000 त्या काळार 50,000 म्हळ्यार पळया. आनी बापायक दिवचे बापायक दिले. बापाय कडेन पयशे आसलो जाल्यार चेडून बापायक धाडटलें आनी हिच्या नांवार 50. मम्मा तूं कोणाक सांगनाका, दान कर तूं, तुका कालें करूं खातें कर म्हणून. ही काडटली तांकां 50 तेंच्या कडेन 10 रुपये दिवचे तांकां घरा जाय जाल्लो सामान आनी पुरा काडून दितली. हिचे कडेन पयशे आसले. ही लोक बँका येताली आनी बँका वचून नवरो नातल्या वेळार ते हांगा गेल्ल्या वेळार वचून बँका वचून तांकां सामान आनी काडून अंगडीचे पयशे ती दितली. पळया गी तिणें काडचें रावयलें तक्षणा देवान कालें अजाप केलें. पळया गी ती आतां सांगता कितल्या जाणांक हांवें पाद्रापण म्हाका काडनाका म्हणलें नवऱ्याचे पयशे, तुका देव दिता म्हणलें. आतां पळया हांव कितले जाणां आजी सर्ती दान धर्म करून आसा. भुरगीं दिका आतां मागीर व्हडलो भुरगीं इंजिनियरांनी आहात तिचे व्हडले भुरगे. आतां तिचे कडेन मस्त दुडू आसा. ती सगळ्यांक तिका कितलें समाधान मेळटा तितलें दिता. आनी ल्हान आसतना भुरग्यांक हात अशें दवरून
ती मागणें करतना भुरग्यांनी मागणें जाल्ल्या उपरांत घोव भायर काम करतालो ही 4 जाणां भुरग्यां हांगा पळोवन आली 4 जाणांक जेजूच्या काळजाची मागीर रावोवचें मुखार रावोवचें अशें जेजूची काळजाची व्हडली मास तांची दोनी हात धरचे आनी अशें धरून आनी तांचेर भुरग्यांनी सांगोवचें ह्या दोनी हातांनी दान धर्म करूंक म्हज्या भुरग्यांक कृपा दी देवा म्हण ती मागतली दोनी हात अशें धरून आतां भुरगीं दान धर्म करतात आफ्रिका थंय हांगा परत दान धर्म करतात खोलीं बरीं भुरगीं म्हणना ती दांत एक वणटो तांचो सांबाळचो बऱ्या कामार आसात दांत एक वणटो ती दान धर्म करतात देखून मगाच्यान एक विशय खाले म्हणून सांगल्यार पयशे उलयनात म्हूण पयशे उलयनात ते आमी थोडी उलयतात पयशे उलयतात मनी टॉक्स म्हणटात थोडी हांगा एक बाय आयिल्ली भायर तावन ए फादर आतां तुवें आमी म्हळें बाय तूं अणकूल जालें आतां तुका सक्कडी लायक करता तुका सक्कडी सारतात म्हणून म्हाकाय सारनात फादर मनी टॉक्स म्हणाली पयशे उलयतात पयलीं आमकां कोण्णी वळखनातली कोण्णी कॅर करनातली भिकाऱ्यां बरी आमकां पळयताली फादर भिकाऱ्यां बरी पळयताली कांय ना भिकाऱ्यां बरी पळयताली म्हजें दूख कामाक गेल्ल्यांत म्हजो पूत रिग्गार गेल्यांत आमी व्हडल्यान घर बांदल्यांत सगळो गांव आमचेड उलयता तर आमी पयलीं आयल्यान तित्त हांव पयलें जत्तूबाई आतां हांवें जत्तूबाई म्हजें धूव पयलें विनिता आतां तें विनितात म्हणून आनी एक चेडूं पयलें सुनिता आतां सुनितत म्हणून पूत पयलें पुनीत आतां पुनीतत आमी तिनच मनशां आतां ते गांव व्हडल्या कामार आसात आतां सगळो लोक उलयता जाल्यार कोण आमी उलयता की आमच्या पयशां कडेन उलयता पयशे उलयतात फादर मनी टॉक्स म्हणून सांगता पयशे उलयतात आनी पयशे उपतात फादर म्हणून सांगता पयशे उपतात म्हणून तिचे उलावणे पळय ठप्प म्हणून आनी एकलो भाव आयिल्लो हांगा आनी एकलो भाव आयिल्लो तो एका टायमार व्हडल्या कामार आसलो बोटीर रावलो बोटीगार म्हणचे जालें ताका बोटीगार म्हळ्यार बोटीन आसलो भुरग्यांक आनी बरें शिकयलां आतां ताचे कडेन कांय ना आतां कांय ना म्हळ्यार तो कांय रिणार आसा देखून तो म्हणटा पयशे गेले फादर पयशे गेले हांवें विचारलें ताचे पयशे चलतात गेले फादर ते चल्ले पयशे परत चल्ले म्हजे कडेन कांय ना म्हूण पयशे उलयतात म्हूण आयकलां पयशांचो दरबार दाखयतात म्हूण आयलां पयशे उलयतात मनी टॉक्स आतां मनी वॉक्स अवे मनी वॉक्स म्हणलें की आयकलां तुमी पयशे उलयतात की दुडू उलयता की दुडू पयशे चलतात म्हूण सांगतात पयशे चलतात गेले पयशे गेले म्हणजे इतले पयशे जाले पुरो गेले म्हूण ते पयशे येचे जाल्यार ते चलतात की चलोवन येतात की मनी वॉक्स क्वायटली म्हणालो तो निदान करून ते गेल्ले म्हाका गोतूच ना फादर म्हजे कडेन एका कोरडा लागीं 1 CR आलो म्हणटा 1 CR म्हळ्यार क्रोर आतां क्रोर म्हणनात CR म्हणटात 1 CR म्हळ्यार 1 करोड आले पयशे पुरो गेले म्हूण सांगतात मनी गोज अवे पयशे गेले खंय पयशे आनी एकलो भाव म्हणटा कशे भाव उबले म्हणून ना म्हणून पयशे उपतात की म्हूण देखून कळीत नासल्या बरी तुबोवन गेले म्हणून पयशे मोगाच्यान मनी टॉक्स हांवें सांगचे लेकार पयशे उलयनात हांवें सांगचे पयशे उलयनात ते सांगिनासतना चलतात म्हणून हांव वापरतां ते सांगिनासतना तुजे सांगनासतना आतां आमी खंय येचें जाल्यार पाद्रा म्हजे सांगता हांव पाद्रा कडेन सांगता आमी सांगून येता पतीन कडेन सांगता भायर वचून येता आल्या पोस्टाक वता बँका वचून येता म्हूण सांगून येतात पूण एक दुडू पयशे सांगिनासतना येता तुजे कडेन सांगून तुका कळीतच ना खंय गेले म्हूण पयशे गळीत नासतना गेले म्हणून पयर एकलो भाव आयलो आनी म्हणटा म्हजे कडेन दामडी ना फादर इतलो आसलो कामार आलो एक 8 वर्सां इस्रायल आलो जागो काणयलो ताचें रीण जालें इल्लेशें आनी ताका दिला कपात येयलो तांकां इल्लें दिला आतां कोणी म्हज्या गरजा कोण दिनात आतां घर इकलें तेंच्या थंय लोन फारीक जालें म्हज्या हातान कांय ना म्हणून आतां हांगा मागण्या घेता परतून भायर वचूंक पळयता कितले कश्ट जाता आतां ते दामडी ना म्हणटा एका टायमार कितले पयशे उलयतात हांव पयशे घात्ता कितलो लोक ताचे सांगता तो म्हणटा बारांत आमी येतले हांव जेवणां बसतले हांव बार एंड रेस्टॉरंट आमकां बारी फेमस जालें आतां म्हाका उंची गत ना म्हणून पयशे खंय गेले पयशे सांगिनासतना चलतात खंय येतात खंय गेले पयशे खंय गेले कोणा गुत्तू पयशे खंय गेले म्हळ्यार खंय गेले कोणा गुत्तू म्हणटात तशें दुडवा विशीं कळीत नातली इग्नोरन्स म्हणटा आमी मोगाच्यानो दुडवा विशीं कळीत नातले इग्नोरन्स आपलें अज्ञान आपलें आनी इजी क्रेडीट म्हणून एक आयलां एक दुडवा विशयंत कायलें करचें कितें करचें दुडू आतां मेळ्ळा कायलें करचें कितें करचें अज्ञान इग्नोरन्स कळीत ना
पयशे खाले करचे कशें करचे म्हण आमकां कळीत ना. आनी एक खालें म्हळ्यार मोगाच्या न्हू इजी क्रेडीट म्हण एक आयलां. इजी क्रेडीट म्हळ्यार तुका कुडले रीण मेळटा कार्ड दिता तुवें वचून सामान खणें येत वस्तू खणें वणो खणें येत बॅगां खणें येत आनी खालें पुरा करी येत म्हणना इजी क्रेडीट म्हण ताचें नांव खंय. म्हाका हांगा इल्लीं सांगतात तरणाटी सांगतात तांणी सांगचें पण हांवें तांचे कडेन उलोवन बसचें टायम आसल्यार. ती पुरो सांगतात इजी क्रेडीट फादर तुमकां ते जाय की पद हांगाच हांव धाडयता म्हणटात. तांचें तें पुरा केल्यार पोटपाट जाता तांणी सांगलें केल्यार देखून इजी क्रेडीट म्हणटात. इजी क्रेडीट म्हणजे दाखयतात म्हाका इजी क्रेडीट म्हणून हांगा आयलां एक. हें दोन आसल्यार मोगाचें एक इग्नरंस दुडू कितें करचें खंय घालीचें कितें करचें म्हण आमकां एक समजून येनासल्यार एकावंट करचें म्हण आमकां कळीत नासल्यार दुसरें घालें म्हळ्यार इजी क्रेडीट. हे दोन मनशां लागीं जाल्यार पयशे गारुडा उबोवन गेल्ल्या बरें येता. पयशे दोंवतात पयशे चलतात. खंय गेले कोणाक गोत्तू कोणाक गोत्तू पयशे खंय गेले दामडी ना कोणाक गोत्तू तुजे खंय गेले म्हणून कोणाक गोत्तू. देखून दुरांत दुडवाची करता दुरांत फायनान्शियल डिजास्टर हाडटा. ही दोन आसल्यार पुरो. एक अज्ञान पयशे खालें करचें म्हण कळीत नासलें एक आनी इजी हें आमकां खालें करता म्हळ्यार आमकां दुरांत हाडटा हें आमकां मस्त कश्टान घालता. हें दुरांत हाडटा मोगाचें न्हू हें डिजास्टर हाडटा. देखून मुनियाच्या ग्रंथांत ह्या फायनान्शियल डिजास्टरा विशीं मुनियाच्या ग्रंथ म्हणा मुनियांच्या ग्रंथा बायबलांत पळयत पुस्तकां प्रोवर्ब्सांत प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21 वर्स 5 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21 वर्स 5 खालें म्हणटा म्हळ्यार तुजे लागीं हार्ड वर्क आसाचें कठीण श्रम करचें हार्ड वर्क आसाचें श्रमजीवी तुवें जायचें कश्ट काडून काम करीचें. मागीर सेकेंड एक फायनान्शियल प्लॅनिंग करीचें. फायनान्शियल प्लॅनिंग हें दोनी आसल्यार हार्ड वर्क आनी फायनान्शियल प्लॅनिंग आसल्यार तुका समृद्धी तुजी ग्रेस्त गाय तुजी बांदून दवरली बुती तुका फायनान्शियल समृद्धी एक हार्ड वर्क करचें एक प्लॅनिंग करचें हें दोन आसाचें. हें दोन केलें जाल्यार पवित्र पुस्तक सांगता मुनियाच्या ग्रंथांत 21 अध्याय 5 श्लोक सांगता तुजें समृद्धी तूं फायनान्शियल घट्ट जाताय पयशांक दुडवंत जाताय तुजे पयशे उरतात समृद्धी मेळटा म्हणटा. हार्ड वर्क मात्र फावना मोगाच्या न्हू थोडे हार्ड वर्क करतात तरणाटे पळयल्यात हार्ड वर्क करतात. फायनान्शियल प्लॅनिंग ना ताणें सारलें ताका दिलें हाणें सारलें आनी तूं घालें तूं पयशे घाला तूं मागीर कांय येना काम येताना कांय ना बारीक कश्टांनी आत हार्ड वर्क करतात. बरी हार्ड वर्क कर म्हाका बोटान दाखयतात येणे उपरांत खाती गेले तेणे उपरांत मास्कूट आयल्यात हाताक कॅलस म्हणटा आमी कॅलस टिश्यू आयल्यात येणे पुरा कॅलस काम कर पूण खंय येना हातांत कित्याक हार्ड वर्क आसा. फायनान्शियल प्लॅनिंग ना गूड फायनान्शियल प्लॅनिंग जायचें गूड फायनान्शियल प्लॅनिंग जायचें. हें खंय हय नासल्यार पयशे खंय गेले म्हणून हांवें बरोवन दवरिचें. फायनान्शियल प्लॅनिंग म्हणून जालें हाडे म्हाका इतले 20,000 आयले आतां 20,000 ते 20,000 खंय गेले म्हणून हांवें बरयचें. हाडे एकलो हांगा 40,000 घोळटा म्हयन्याक ताका 40,000 इनकाम म्हयनो वयता खंय गेले म्हूण गुर्तुना खंय गेले. आतां ताका हांवें एक ल्हानसो बूक दिला हाडे हांगा अशें बरयचें तुवें कोणा 5 रुपये न्ही 5 पयशे जाल्यार तुवें बरयचें कोणा दिल्ले गे म्हणून 5 पयशे म्हूण सांगलां. आनी एका म्हयन्यान तूं दामडिना रडताय मागा माथ्यार मागा आनी म्हज्यार मागा घर ब्लेस करा म्हणून तें कांय नाका. आतां पयशे खंय गेले बरोवन दवर येवच्या म्हयन्यांत ये तुज्या तकलेचेर हात दवर मागता आतां एक मागणें करता परवाय मागणें करता मागीर परवायन घर ब्लेस करता तूं समृद्धी जाता ना पळय हे 40,000 खंय गेले बरय म्हणून. आतां पयशे आतां म्हणटा तो म्हळ्यार खंय दिजे फुटां बरयता न्ही कळटा आतां 25 रुपये गेले 100 रुपये गेले 200 रुपये गेले आतां पयशे आतां ताचे कडेन. पयले फावटी म्हणटा खाली 15,000 मात करताले 4.5 25,000 आसात बँकान घाल. आतां 3 म्हयन्याचे पळय ताचे कडेन नियरली आतां 25,000 आतां हांव ना एफटी घालो जाल्यार 1 लाख जालो ताचे कडेन. आतां पयशे आतां ताका समजलो आतां एक्स्ट्रा काम तेंपरा करता हांव 40,000 घालता म्हणून गेला. पयलें इतलीं वर्सां काम केलें दामडी ना ताचे कडेन म्हूण सांगता तो एक रुवी ना म्हणून पयशे कांय ना म्हणून. देखून हार्ड वर्क करता आमी पयशे करशिल्ले बरोवन दवरचे. वॉट यू स्पेंड प्लीज रायट कोणें खंय तुवें स्पेंड केलें खंय करशिल्लें तें पुरो बरोवन दवर. पयशे खंय येतात पळय पयशे येतात वचना म्हणना चलतात पयशे चलतात चलचे सकता ताका बारी आमच्या फास्ट चलतात ताच्या पांय घट्ट ताचे पयशांचे पांय चलच्यान बारी हुशार पयशे चलतात खंय येतात ते बरोवन दवर. ते पळोवचें मस्त पयशे खंय गेले म्हूण पळोवचें मस्त गरजेचें. दुडवा विशीं 4 मुख्य संगती आसात मोगाच्या न्हू. दुडवा विशीं सांगचें जाल्यार 4 मुख्य संगती आसात.
तुवें समृद्धी जायचे जाल्यार तूं व्हडलो जायचे जाल्यार पयशांच्या विशयान 4 मुख्य संगती आहा त्यो उडास दवरचे. त्यो उडास दवरल्यो जाल्यार तुका समृद्धी बांदून दवरली बुती म्हणल्यार बरी. तुका बरें येता, तूं वयर येतायच जिनियंत, तुजे कडेन पयशे आसात, तुज्या प्रायवंत म्हाताऱ्या प्रायार बरें तुका पयशांची कांय फिकीर ना. तुवें विलावरी करची मस्त गरज, ही पयशांची विलावरी करची मस्त गरज. ह्यो 4 संगती आमी सगळ्यांनी पयशान सांबाळ आसतल्या हर एकल्यानी आमी हार्ड वर्क करता मगाच्यानो, हे गरजेचे 4 संगती तुमी उडास दवरचे म्हणून हांव तुमच्या लागीं विनंती करता. कालती विनंती कितें म्हळ्यार जायतीं भाव भयणी इस्रायल गी, गल्फांत गी, हांव कॅनडा गी खंय काम करतात, पयशे ना तुमी रडटात हांगा येवन. इतलें काम करून पयशे ना रडटाना तांकां मात दूख न्ही. म्हज्या काळजांत हांव न्ही दूख मोवाळ जावन दुकान भायर येतात. पयशे ना ती रडटाना, इतलें काम कर, इतलीं वर्सां काम कर, 4 पयशे ना जाता म्हणटाना रिटायर्ड जाताना दूख येता गे ना, दूख येता. देखून हें दूख येवचें जेजू पासान करिना. ही फायनान्शियल नॉलेज, फायनान्शियल विजडम आमकां जायचें. ती अज्ञान आसूं नजो, इग्नरन्स आसूं नजो, फायनान्शियल कळीत आसाचें. पयशे खंय गेले म्हणल्यार कितले जोडले, खंय गेले म्हणल्यार करेक्ट लेख आसाचे, बूक दवरचे. ह्यो 4 संगती. वॉट यू ओन, वॉट यू ओन, तुजे कडेन कितले पयशे आहात, कितलो दुडू आहा, तुजे कालेंपर आसा म्हणून तुका समजून आसाचें. तुजे लागीं कितें आसा, वॉट यू ओन, तुजे लागीं कितें आसा तें तुका कळीत आसाचें. समृद्धी तुका निश्चिंते जावन चिंता नासतना जियेचें जाल्यार मगाच्यानो ही एक समजून आसाचें. वॉट यू ओन, म्हजे कडेन कितें आसा म्हणल्यार कळचें. हें पयलें. दुसरें, वॉट यू ओ, वॉट यू ओ म्हळ्यार, वॉट यू ओ म्हळ्यार कोणाक तुका कितें प्राय दिवंक आसा, रीण कितलें भायर दिवंक आहा, इतले तुजे कडेन पयशे आहात, भायर कितले कोणाक तुवें कितले दिवंक आसात म्हणून तें तुका कळीत आसाचें. हर एका म्हयन्यांत म्हजे कडेन कितलो पयशे आहात, कोणाक कितले दिवंक आसात, कितले म्हजे कडेन आसात, कोणा कडेन कितले दिवंक आसात, हें दुसरें. तिसरें, वॉट यू अर्न, हांव कितलें गोळटां. आळे म्हाका वाडीत हांव इतले मेळटात, बँकान दवरले, आळे भाड्याच्या घरांक घाल्यात, भाड्याच्या घरांत हांव इतले मेळटात, आळे सांबाळ इतलो मेळटा. ओट्टू घालीचें, ओट्टू घालीचें, ओट्टू घालीचें. तेन्ना तुजें इनकम कितलें, वॉट यू अर्न, ह्या म्हयन्यांत वॉट यू अर्न तें कळटा तुका. सो तें वेर इट गोज, वेर युअर मनी इज गोईंग, वेर इट इज गोईंग, वेर इट इज गोईंग. तुजे पयशे इतले अर्न आसले, वेर इट इज गोईंग, तुजे पयशे खंय येतात. ह्यो 4 संगती. म्हज्या बाळे सपळ्या ह्यो पयशे खंय येतात, भुरग्यांच्या शिकपाक येतात, बसाच्या खर्चाक येतात, टिकेटीक येतात, मागीर ट्रान्सपोर्टाक येतात, पेट्रोलाक येतात, घरा खर्चाक किचन एक्सपेन्सीस हाका येतात, जेवणाक येतात, मागीर भाड्याचें घर जाल्यार भाड्याच्या घरा येतात. इतलें पुरो खंयचे खंय येतात गे तुका प्लॅन करचें, मोर ऑर लेस कळाचें. हो खर्च खंय गेलो गी, कसो जाता गे म्हणून. तेन्ना तुजो दुडू तुजे विरोध काम करिना, तुजे विरोध काम करना. आतां इतलो दुडू आलो आनी वचून कोणाक दिलो, आतां हो रिणार पडला, दुसऱ्यांक सांग हाच्या दुडवानाच्या गोमट्याक हाडून दवरला. आतां दिना जाल्यार बँक तेजें घर आनी पुरा वेलाम करता म्हूण नोटीस आयला. आतां तितलो लाख रुपये खंय तावन हाडचो, हाचे कडेन कांय नात. काण 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 तांकां दिवन बँकाचो लोन काडला, ओवर ड्राफ्ट केला. आतां खंतीन बुडोवन आतां ताका पिड्यान पडला तो. आतां घरी चलता, सक्कडी चलता. उण्या ताच्या घराक काय हांव त्या आस्तीक आनी पुरा म्हणटा 2 करोडांची आस्त. आनी काडली 85 lakhs. आतां उरले पयशे आनी पुरा म्हणटा 2 लाख हाका 2 करोडां काय मेळटा गे हाका प्रायवंत प्रायर गुतरां. त्या बायलेन खंय येचें, ताच्या आनी आवय बापायनी खंय येचें ताचे सांगात आसात आनी वट्टू केलां. पळया हाचें प्लॅनिंग पळया. तेन्ना तुजो दुडो तुजे विरोध काम केलो, तुजोच तूं दुडू गळुल्लो, तुजेच विरोध काम करता. आतां तुकाच ती पिडा आयल्या. देखून तुज्या बऱ्याक काम करचें जाल्यार, तुज्या दुडव्यान बऱ्याक काम करचें जाल्यार मुणयांच्या ग्रंथांत 23:5 मुणयांचो ग्रंथ अध्याय 20 आनी 3 आनी वर्स 5 वय. प्रोवर्ब्स chapter 23 verse 5 सांगता, तुजो दुडू गेलो गीद उबल्या बरी उबोवन गेलो म्हूण. हांवें ताका बरोवन दिलें हें, वाचून सांगलें ताका. तुजो दुडू गेलो, कसो गेलो, गरुडा पळय कुत्त बुडी उबोवन येता पळय, वारे व्हडले पाकाटे, ताचे कोले पावरफूल पाकाटे, उबोवन अंतराळा वयर 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 येता. गरुडा गीद उबल्या बरी, गरुडा उबल्या बरी उबोवन गेलो म्हूण बायबलान त्या दाळा बरयलां, 1000 वर्सां आदीं बरयलां मुणयांच्या ग्रंथांत. देखून मोगाच्यानो तुका कळनासतना तुजे पयशे खंय गेले म्हणून, तुका कळना तुजे पयशे तुका कळना जाल्यार तुजे पयशे खंय गेले म्हणून ते गिदा बरी उबोवन येतात. देखून तुजे पयशे खंय येतात कळ्ळे म्हूण तुका सुमार लेख आसाचे. त्या दाळा तुजे कडेन समृद्धी जाता. कितलीं जाणां गळोवन दामडी नासतना हांगा येतात. इस्रायलांत
15 वर्सां गळोवन 5 पयशे नासतना आंगाचे रीण काडून एकल्याची पाठींग गेल्यात, आंगाची रिणान आंगाची वस्तू काडून, तर पयशे खंय गेले तांकांच कळना. ते गिदा बरी, ते गरुडा बरी उबोवन गेले तांची गत पळया. हांगासर इस्रायलान हांगासर रीण काडले ताचे कुटुंबाचे आसोवन आमचे कडेन सांगतात. हांचे अणाबरा पळया पादो दोगांचे म्हूण. एक तूं घोवाक बुद आसाचे नातल्या बायलेक बुद आसाचे. दोगांकी हे इग्नरन्स आसा जाल्यार दोगांकी एक बुद नासल्यार कितें करचें गे म्हूण ती सांगता शेजारी. देखून तांचे शेजाऱ्याडे पयशे काडून ती मोगानात तांकां दिल्यात. आतां 1 लाख दिला वचोन धाडटा म्हणांक हेळ पयर गेल्यांत आनी ती धाडूना म्हणटात आतां धाडटीत. तशें देखून ताका फातयेवन तांतूं घाले, ताका फातयेली आनी तांतूं घाले. आमी गळोवन हाडले पयशे म्हजे कडेन लागीं 1 CR 1 करोड आसलो. हाका फातयेवन हांवें इतले लाख तांतूं घाले, हाका फातयेवन इतले लाख तांतूं घाले आनी तूं हाका फातयेवन पयशे बरें तांतूं घाले म्हणून ते गरुडा बरी उबोवन गेले. तांतूं घाल्ले हांतूं घाल्ले गरुडा बरी उबोवन घाले. देखून एक जालें म्हळ्यार मोगाच्यानो एक कंपनी सुरू केली. ताचे कडेन 1.5 crore आसले, 1.5 करोड आसलो ताचे. 1.5 CR म्हणटालो आमचे कडेन. एका बिझनस कंपनीन घाले, उबोवन गेले. आनी एकल्यान 85 lakhs शारांत काल्यान घाले, उबोवन गेले. 85 lakhs उबोवन गेले. एकल्यान 1.5 करोड एका बिझनसान गेलो उबोवन गेलो. एक पयसो नासतना खंयतीन आसला शारांत घाले, उबोवन गेले. देखून तूं खायलें ते तांतूं ते इन्शुरन्स ते हें म्हणून आतां एक आयलां तांतूं घाल तांतूं घाल म्हणून इन्शुरन्स फाणान देपाक तूं इतले करोड घाल, तुका इतले घाल, तूं इतले लाख घाल आनी 2-3 वर्सांनी तुका इतली वाड मेळटा म्हणून ही फातयेलीं घाले. तो पानान देपाक जावन 1 करोड 50-60 इतले पुरा उबोवन गेले. देखून मगाच्यान एक हांवें 500 रुपयांचो नोट पळोवन तो कोणें दिलो जाल्यार 500 रुपयांचो नोट 500 रुपये. त्या 500 रुपयाचे कडेन म्हाका गरुडाचे पाखाटे दिसता. तुमी पळया 500 रुपयांचो नोट पळया, गरुडाचे पाखाटे खंय उबोवन येतात की. देखून हांवें घट्ट बांदून दवरचे ते म्हळ्यार कावरा भितर घाल, भितर दवरचे. ते खाल्या कारणान लोक आनी येता, गरजेवंतां येतात, गरजेवंतांक दिवंक थोडे फावटी आमकां दीस काडूंक थोडे मस्त कश्ट जातात. तितले बांदून दवरनातले मस्त ह्या दिसांनी मस्त कश्ट दीस काडूंक एंड ऑफ द मंथ जाताना कितले कश्ट जातात म्हणून ना. हांगा इतलें प्राजीत करनी आमकां पयशांचे दीस कश्ट जातात. देखून हांगा थोडे फावटी येतात पापाचीं खावंक नासलीं, जेवंक नासलीं. त्या हॉटेलान हांगा ल्हानशें हॉटेल आसा तें तांकां बरें एक प्लेट जेवण मेळटा. इल्लीशी शीत, मागीर बरी कडी आनी एक ल्हान लोणच्या पडे इल्लीशें रांदय मेळटा. ती 30 रुपये मात. इतले आतां मोल चडलां जाल्यार जेवणाक 30 रुपये. देखून आमची पुराय त्या हॉटेलाचें नांव सांगचें हांगा तें ल्हानशें हॉटेल आसा गंजी उठा म्हणून. एक पोट भरता. देखून तांकां आमी 30 रुपये दिवचे थंय वचून जेव म्हणून. आनी थोडे चड इचारता, चड आमी दिना थोड्यांक. आनी पिडेचें वखद आसा जाल्यार तांणी आमी वखद एकल्या कडेन धाडना, ते वखदांक हाडून दिवचें तांकां. देखून डॉलराचेर मगाच्यान डॉलराचेर तुमचेर आसा जाल्यार पळया डॉलर. हांवें डॉलर म्हळ्यार खाली पयले फावटी पळयतना तो व्हडलो व्हडलो दोळे गरुडा ते अमेरिकांची बूद जावयेत मात. हाळे पयशे उपतात, गरुडा बरी उपतात. देखून केअरफूल जाया म्हणून डॉलराचेर गरुडाचे व्हडले पाकाटे पळोवन सरवला पळया तुमकां. पळयतना बेन दिसता डॉलराचेर गरुडा आसा, समा आसा. आमच्यार पाकाटे मात दिसले म्हाका. देखून गरुडा डॉलराचेर गरुडा आसा पळया, गीद आसा व्हडलो तो उबात. देखून जागृत करा म्हण. देखून अमेरिका इल्ले जागृत करतात, पयशे दवरतात. वय देखून मगाच्यान देव म्हजो फायनान्शियल मूळ, म्हज्या पयशां फायनान्शियल सोर्स म्हजे देव म्हजो फायनान्शियल सोर्स. देव म्हज्या सकडी दुडवाचे मूळ तो आनी म्हजें फायनान्शियल सेक्युरिटी भद्रती हें हांवें वळखाचें. हांवें आनी तुवें वळखाचें म्हजें मूळ देवात हांव दिल्लें म्हणून. आज एकलो बरो एकावंटंट ताका बरो सांबाळा, CA जाला, मोगाच्यान CA जाला, बरो एकावंटंट बरो ताचो तकली ती लेखां करची तकली कोणें दिल्ली ती ताणें हाडिल्ली गी ना, देवान दिल्ली. देखून तो मूळ तो त्या मुळांतल्यान आमकां पयशे येवचे. बरो इंजिनियर, एक बरो दाक्तेर, खंयच्यान पयशे आयले ते. एक बरें नर्स त्या नर्सिंगान ताणें तितलें बरें शिकोवन बरें काम मेळ्ळें. कोणें तें देवान दिल्लें तें देवान. देखून देव मूळ ताचें. देखून त्या मुळांतल्यान येवचें फायनान्शियल सोर्स सेक्युरिटी भद्रती तो. हें हांवें वळखाचें. हें वळखून वी हॅव टू एक्नॉलेज that God is the source of my finances. God is the source of my financial security. म्हजी भद्रती, पयशांची भद्रती म्हणून हांवें वळखून घेवचें. आर्थीक स्थितीचेर आशिर्वाद देव घालता हें वळखल्यार म्हज्या आर्थीक परिस्थितीचेर म्हज्या फायनान्शियल वेलबिंगाचेर तो बेसांव घालता, आशिर्वाद घालता. म्हाका कांय उणें पडना. मोगाच्यान
2010 एक तरणाटो डिप्लोमा जालें ताचें 2010 एक डिप्लोमा जालें आनी घरा कठीण कश्ट कितें म्हळ्यार बापूय गारे केलां करतालो मेस्ताचें काम करतालो तो पळोवन ताच्या एका उजव्या कुशीच्या हाका मुजी मुकुटा म्हणून सांगलें ताणें म्हाका तुळ भाशेन मुजी मुकुटा पेट्टात म्हणून ताणें दुसऱ्यांनी म्हळें देखून आमी आस्पत्रे पळोवंक गेल्या 2010 जावं ताचें इल्लेशें पयलें ताका काम करूंक आनी मेस्ताचें काम करूंक खूब बारीक कश्ट जालें ताका फ्रॅक्चर जालो ताचें आनी तो सोम तो उठोवन काम करूंक आनी मस्त कश्ट जालें मागीर तो करतालो मागीर पातोळांनी उखल नासलो तो करतालो वयर इतलेशें वयर तांग पडलो तो निसार तांकां मारतालो पेंगटाक आनी मेकटा फावर धरून तशें पूण तरणाटो भुरगो जाल्यार डिप्लोमा जालें ताचें 10वी करन 3 वर्सां ताणें इलेक्ट्रिकल कोर्स केलो इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग त्या 3 वर्सांचो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग डिप्लोमा केलो ताणें 2010 एक 12 वर्सां पयलें त्याला घरा कठीण कश्ट बापय आनी बापय कश्ट आमकां मागणें करूंक तांच्या शेजारच्यांनी आपयलें देखून आमी ताच्या घरा गेल्या मागणें करून ताचेर मागणें करून ताका तेल आनी येलें आमी हांगा आमचें दुखीचें तेल हांगा तें दुखीचें तेल पुसूंक बेंजार केल्लें तेल पुसूंक दिलें आनी घरचें आतां देखून आमकां बारीक बेजार जालें ताका आतां ताका 5 जाणां भुरगीं तेगां चेडवां आसात 2 जण चेरके वो मालगडो मागीर आनी एकलो धाकटो एकलो आसा मागीर तेगां चेडवां आसात ताची आवय बापूय घरांत आसात देखून हांवें एक ताच्या एकल्याक म्हज्या इश्टाक फोन केलें तो केदाळाय म्हाका फोन जालो खली घर जाल्यार सांगा पादार म्हूण हांवें ताका फोन केलें ताच्या नंबराक फोन करून सांगलें अशें गरज आसा एक विजा दिवंक जायत की असो भुरगो घरची परिस्थिती अशी म्हूण पुरो सांगली जायत फादर धाडटा म्हणलो ताचे डिटेल्स धाडा म्हणून आनी मागीर हांवें तोळ फोन करचें विजा धाडटा फादर म्हणलो एक 9 म्हयने जाले अशें धाडटा म्हणजे घरची कश्ट बारीक परिस्थिती कश्ट आमच्या थोड्या इश्टांनी आमच्या त्या वळखीच्यांनी इल्ली कुमो केली आमी व्हरून दिवची आसली त्या घरा भुरग्यांच्या शिकपाक घरा जेवणाक आनी पुरा पूण घराची परिस्थिती बारीक कश्ट ह्यो चरको इतलो हुशार हाका खंय काम मेळ्ळें जाल्यार हांगा ती एक ल्हान काम करचें आनी इल्लीशी तांकां माडी आली हांव तूं काम करता चरको आनी ल्हानशें काम करतालो हाका फोन करून पुरो जालें एक दीस हांवें म्हाका ती अशें टॅम्पर आयलो की खाली बेजार जालें कांय ना हांवें फोन धाडले तूं विजा धाडटा म्हणजे धाडटा फादर म्हणून वय तूं धाडटा म्हणटाय तो सुरूच्या दिसा हांवें फोन केल्लें पळय जानेवारीचे 11 तारखेर फोन केल्लें आज नोव्हेंबर कोण ना 11 म्हयने जाले ते जानेवारीन फोन करतना ताणें सोलोवन सुरू केल्लें जाल्यार हांगा तावन दुबाय तो दुबाय सोलोवन हांव दुबाय पावतालो तुवें आपोवन जेवण नातलें तूं धाडटा आपोवन व्हरता म्हणटाय माय सोलोवंक सुरू केलें जाल्यार दुबाय पावता तोय आसलो आनी हांव आसलो 8 दिसां भितर ताणें विजा धाडली वो चरको गेलो चरको येताना इतलें सांगलें तुजें पयशे खंय येतात पळय कितलो सांबाळ तुका मेळटा पळय आनी खंय येतात पळय म्हूण हें ताका बरोवन दिलें हांवें देवाचे उतार बरोवन दिलें ताका हो 5th श्लोक ताका वर्स ताका बरोवन दिलो चिटीर हें मात विसरनाका म्हणून हें पळय म्हणून देखून तुका कितले पयशे येतात आनी ते खंय येतात तुजे कितले पयशे आसात ये आनी कितले तुका दुसऱ्यान दिवंक आहात हें सोमां कळी जाय 4 संगती कळा जायचे पूण सांगलें जायत फादर म्हणालो ताणें पयशे जमा केले 1-2 वर्सां ताच्या त्या कंपनीन काम केलें मागीर थंय वचून येयलो ते मागण्या घेताना मागण्याच्या मनशा कडेन उलयता अशें कळ्ळें आनी ताणें सांगलें तूं अशें रिग्गाक घाल तुजे कडेन काम मेळचें आसा अर्ल्या मनशाची वळोवका अर्ल्याच्यो डिटेल्स अर्ले लेटर आसा घालून घालें ताका रिग्गान काम मेळ्ळें रिग्ग मेळ्ळें तेन्ना वो जिग्ग जावन आतां येदोडलें घर बांदलां 4 एकरे तोट आसा आनी ओपन वॅली आसा बोर वॅली आसा आनी गोरवां बांदल्यान पोस करतात बापय आनी बरें करून घरांनी पळयतात आनी त्या गांजाना भयणीक शिकाप दिलें तांकां खाजर केलें आनी चरक्याक बरें शिकाप दिलें आतां अभिवृद्धी आसा समृद्धी कित्याक फायनान्शियल प्लॅनिंग हे कठीण काम करीचें म्हणलें दोनूय संगती दुबाय येताना आमी सांगच्यो हार्ड वर्क आनी फायनान्शियल प्लॅनिंग करचें म्हणून हार्ड वर्क फायनान्शियल प्लॅनिंग हे 2 गट हे गट आमी बरें हार्ड वर्क करचें दुबायचें काम करूं तूं काम करूंक येताय तें भोंवंक टुरिस्ट न्ही हार्ड वर्क करीचें एक दुसरें काय करचें म्हळ्यार फायनान्शियल प्लॅनिंग करीचें तूं नर्स जावंक पुरो तूं टिचर जावंक पुरो तूं HR जावंक पुरो आनी तूं ऑफिसान काम करूंक पुरो तूं एकावंटंट जावंक पुरो तूं इंजिनियर जावंक पुरो खले कामाक तूं भायर वच तुजे कडेन 2 हार्ड वर्क करीचें तें आनी एक हार्ड वर्क करचें आनी फायनान्शियल अकावंटींग फायनान्शियल प्लॅनिंग ज्यो म्हणटा फायनान्शियल प्लॅनिंग केलें जाल्यार हांव तुका बेसांव दितां देव जावन आसा म्हज्या पयशांचें मूळ म्हणून हें वळखाचें
आनी तो म्हजे फायनान्शियल सिक्युरिटी, तो म्हजे पयशे खंय दोवंक सोडिना, उबोवंक सोडिना, तो भद्रतेन दवरता देव. देव म्हजी भद्रती, पयशांची भद्रती म्हणटा देव आशिर्वाद घालता, तुका समृद्धी जाता. मोगाच्यानो राई येसाकाया मरणाच्या तडीर पावता. हें हांवें मस्तपटी वाचलां, हाचे पटी सांगलां म्हण दिसता म्हाका. आनी मस्तपटी हांगा कावन्सिलींग आयल्या वळी एक राय येझाकियाचें कितलीं वर्सां, तो 40 वर्सां इस्रायलाचो राय जावन, तो राय जावन ताणें आडाळिता केलें. आडाळिता राय येझाकिया 40 वर्सां ताणें तो राय जालो. तो 30 वर्सां सुरू केलें, 70 वर्सांचो तो राय जालो. देखून तो मरणाच्या तडीर आसा म्हूण इसाया कळ्ळें. इसाया प्रवादी येता ताचे कडच्यान, येझाकिया राया लागीं येता. राया म्हणटा तो, राया तुजें फायनान्शियल प्लॅनिंग सोमांग कर आनी दुसऱ्यांक शिकय. तुवें हार्ड वर्क केलां, तुजें फायनान्शियल प्लॅनिंग तितकें सोमान जावना केल्लें, आनी हेरांक तें बरें कर शिकय. तुजें हो संवसार सोडण्याचे तुका टायम लागीं पावला. आतां तुका 85 वर्सां परस जालीं तुका. देखून तुवें 85-90 वर्सां जालीं तुका. देखून तुवें आतां तुका सोडण्याचो संवसार सोडण्याचे दीस आयले. तुजें प्लॅनिंग कर. आतां दोन तुवें करचें, तुजें फायनान्शियल प्लॅनिंग आनी तुवें बरीं कामां केलें, बरां एकावंट दवरून दुसऱ्याक रेडी कर. तुजें मरण आतां फुडलें येता तुका म्हणून. आयसाया गेलो आनी बेड्डाचेर पडलो, रडलो. इशीन पळोवन, इशीन लोक येता म्हणून पळयचें पडटा म्हणून तो वणटीक पळोवन, तिशीन वणटीक पळयलो म्हण आसा. वणटीक पळोवन रडलो. सोम्या म्हजो जीव काडनाका, सोम्या म्हजो जीव काडनाका म्हणून. आयसाया 38 वर्स 1 to 6. आयसाया 38 वर्स 1 to 6 तुमी वाचा. आयच्या पयल्या वाचप, आयच्या दिसाचें. आयसाया रडलो तो. आवय येदोळ म्हणसर ताणें हार्ड वर्क मात्र केल्लें, फायनान्शियल प्लॅनिंग करूं ना, एकावंट प्लॅनिंग बरें करूं ना म्हण ताका बगलें. ताका रडलो तो. फायनान्शियल प्लॅनिंग ताणें बरें करूं ना. हार्ड वर्क केलां ताणें, बरीं कामां केल्यां. देव पासंद जाला ताका. देखून देव आयसाया प्रवादी येता. तो आयसाया प्रवादी कठीण बुदवंत म्हळ्यार बुदवंत, जिनियस, तकली म्हळ्यार आयसाया प्रवादीचो. पळयता तो आयसाया प्रवादीचो बूक वाचा तुमी. आयसाया चॅप्टर 38 वर्सेस 1 to 6 आयचें वाचप. देव आयसाया येता. हांव जायत तो रडटा, काल्यार रडटाय. ना म्हाका आनी 15 वर्सां हांव चडी जाय म्हूण देवा कडेन माग. म्हजो जीव व्हरून नजो. कित्याक तुजो जीव व्हरून नजो? म्हाका आनी इल्लेशें हार्ड वर्क करचें आनी फायनान्शियल प्लॅनिंग करचें म्हणून, एकावंटींग प्लॅनिंग हांव करचें म्हूण तो सांगता. देखून आयसाया प्रवादी कित्याक तुका तुजें बऱ्याक विचारताय, जायत हांव देवा लागीं येता म्हणटा. आनी देवा लागीं वचून तो सांगता, आयसाया प्रवादी देवा लागीं उलयता. तूं रायाचो, येझाकिया रायाचो जीव करनाका, जीव काडिनाका, ताका तूं राख आनी सांबाळ म्हूण. आनी इसाया प्रवादी सांगता, देवा कडेन उलयतना देव सांगता ताका, हांव ताका आनीक 15 वर्सां चडी दिता म्हणून. आतां 85, हांव ताका 100 दिता म्हणटा. 100 कंप्लीट करता ताका, कांय भियेनाका, हांव दिता ताका वर्सां. कित्याक तो आतां येदो हार्ड वर्क करतलो आनी फायनान्शियल प्लॅनिंग ताचें बरें नासलें. आतां फायनान्शियल प्लॅनिंग करेक्ट करता, एकावंट धरता ताका हांव सडीत वर्सां दिता. तो 10 जाणां बरें करून बेसरला, करून दी म्हणून हांव बेसांव दिता म्हणटा. आयसाया प्रवादी येता, संतोशान येता. आचेड सांगता त्या अंजुराच्या रुखाची सालाडा आनी दुदांत उकोळून ताका दिया म्हणून. ही अंजुराची सालाड दिताना ताच्या पिडायली गूण जाता. कित्याक म्हळ्यार अंजुराचें रूख थंड. आमची माई अंजुरा रुखाची पाळां, अंजुरा रुखाची साल हाडून खतखतो खाण इल्लेशें दूद घालून आमकां दितेली. आयच्या वाचपान पळयात तुमी, अंजुरा रुखाचे कसाय ताका दितात. तो कसाय दिल्लो तो बरो जालो, अंजुरा बरो. आनी ताणें देव ताका सांगता, वचून आयसाया प्रवादी वचून सांग, हांव ताका संकेत दिता तो मरणां वंतालो म्हणून. एक संकेत दिता. कित्याक म्हळ्यार सुर्यो संजेर 4 वरांचेर 4 मेटां ती दर्याडेर तिशीन गेल्लो, तो 10 मेटां फाटी येता. 10 मेटां पयलें तो खंय आसा जालो, सावळी खंय आसा जाली थंय आसा. पळय फाल्यां ताणें उठोवन पळोवन दी जनेलाडे, सावळी तिशीन गेल्ली. ती सावळी फाटी मुखार वचत जाली. सावळी बुडताना कळोवंक जाता, सावळी फाटी येता. 10 मेटां फाटी आयली म्हणून. आयसाया चॅप्टर 38 वर्सेस 1 to 6. देव ताका 10 मेटां सुर्यो फाटी आयिल्लो संकेत दिता. वर्स 7 38:7 सांगता. आनी आयसाया बरो जाता. तो एकावंट करता, फायनान्शियल प्लॅनिंग करता, सगळें इस्रायल समृद्धी जाता. राय करेक्ट प्लॅनिंग करतना परजाय प्लॅनिंग करता, इस्रायल समृद्धी जाता. आमी मोगाच्यानो भाव भयणीनो, आमी खंयच्या गोवांत जावं फ्रो गल्फांत, युरोपांत, अमेरिकांत, ऑस्ट्रेलियांत खंय आसल्यार आमी बरें हार्ड वर्क करया, फायनान्शियल प्लॅनिंग करया. आमचें जिवीत देवाक मातशें बरी येझाकिया प्रवादीन केल्ल्या बरी, येझाकिया प्रवादीन केल्ल्या बरी समृद्धी जावन दी. आमचें कुटाम, आमचें जिवीत समृद्धी जावन दी. सर्वेस्परा काकुळटीच्या सागोरा
आज दिव्यावनी लाईव्ह या चॅनलाद्वारे तुझ्या देवाचे उतार ध्यान करच्या हर एक आमच्या भाव भयणींचेर हर एका भाव भयणींचेर तुझे कृपेचे आशिर्वाद घाल समृद्धीचें बेसांव घाल ती कस काडूंक थोडी हांगा गांवांत कस काडटात गाद्यांनी तोटांनी काम करन या येणे ऑफिसांनी काम करन थोडी आमची भाव भयणी सरस्परा देवा काकुळदारा ती दुबाय गेल्यांत गल्फाक गेल्यांत आनी थोडी परगांवांत म्हणजे युरोपाक गेल्यांत थोडी अमेरिका गेल्यांत थोडी ऑस्ट्रेलिया गेल्यांत कस आपल्या मायगांव वचून पयसचिल्या गांवां गेल्यांत थंय वचून हार्ड वर्क करचें तांकां बरी भलायकी शांत समाधान सूख दी आतापाय सूख दी मती उल्हास ते बरें काम करूं हार्ड वर्क करूं आनी तांकां फायनान्शियल प्लॅनिंग करूं थंय तांतूं पयशे घालून हांचे उतार आयकून हांगा पडोवं तांचे उतार आयकून तांतूं पयशे घालून सर्व तांणी कश्टांनी केले पयशे खंय विबाड नाशें तांकां राख आनी सांबाळ फायनान्शियल प्लॅनिंग करूं कृपा दी देवा काकुळदारा सोडवोन दारा तूं काकुळचो सागोर तूं काकुळचो कृपेचो सागोर तूं तांचेर आशिर्वाद घाल आनी तूं तांच्या पयशांचें मूळ म्हूण तांकां वळखोंक कृपा दी आनी तूं तांची फायनान्शियल सिक्युरिटी म्हणलें चिंताप तांच्या काळजान घाल वळखोंक तांकां आशिर्वाद दी आनी कोणा खातीर थोडे फावटी कुटाम दुबळे म्हणून इस्रायल गल्फाक परगांवांत येतात तांचे कुटाम बांदून हाडूं सरस्परा देवा तांच्या दुबळ्या कायाचेर आशिर्वाद घाल आनी तांकां अनुकूल जावंक कृपा दी फायनान्शियल प्लॅनिंग करूंक हार्ड वर्क करून तांकां बेसांव दी अशें तुजीं भुरगीं दुडवाच्या सिक्युरिटीन दुडवाची भद्रते तांणी आसाशी कर तांचें बेसांव घाल तांच्या उतार प्रायर तांणी जोड दवरून सुखान जियोंक जाय जाल्ली कृपा तांकां फावो कर जो जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. दिव्यवाणी